गोंयांतल्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो वाडत आशिल्ल्यान तशेंच गोंयांत कोविड दुयेंत जावन मरण आयिल्ल्यांचोय आंकडो वाडपाक लागिल्ल्यान गोंय सरकारान आतां गोंयांत प्लाज्मा थेरपी लॅब उबारपाचें थारायलां. मुखेलमंत्री सावंतान भलायकी खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणे, मुखेल सचीव, गोंय मेडिकलाचो डीन आनी हेर अधिकाऱ्यां बरोबर पर्यटन भवनांत बसका घेतली. कोविड दुयेंतांत चड गंभीर आशिल्ल्या दुयेंतींचेर प्लाज्मा थेरपीचो उपेग करपाच्या नदरेंत गोंयांत ताची गरज आसा, अशी माहिती मुखेलमंत्री सावंतान बसके उपरांत पत्रकारांक दिल्या. हांव हेल्थ मिनिस्टर CS आनी आमचो डीन आशिल्लो, हाजेर आमी प्लाज्मा थेरपी जी ट्रिटमेंट आमकां दिवपाक जाय आतां फुडें, ताजेर आमचें डिस्कशन आशिल्लें. हाज्या डिस्कशनांतल्यान आमी कन्क्लुजनाचेर आयल्या की आमी न्यू मशीन वी आर पर्चेसींग, फेरोसिस मशीन वी आर पर्चेसींग. आमी ऑर्डर दिली, फुडल्या 3 दिसाच्या भितर आमकां फेरोसिस मशीन मेळटा. बट फक्त फेरोसिस मशीन घेवन जावचें ना, ताजेर वर्किंग करपा खातीर जी आमकां मॅन पावर लागता, एक म्हणजे द स्पेशल टेक्निशियन, द स्पेशल MD ट्रान्सफ्युजन स्पेशल डॉक्टर लागता, ताजोय आमकां ताकाय अपॉयंटमेंट जी आसा. आमी आज डिनाक आमी हें केलां, इन्स्ट्रक्शन्स दिला की टेक्निशियन्स आनी आमकां स्पेशल डॉक्टर लागता, ताजी अपॉयंटमेंट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आमी घेवपाचें थारायलां. आनी हे सगळे प्रोसेस जो आसा एक फुडल्या 8 दिसाच्या भितर जाग्यार पडटलो. आनी विदीन दॅट आमी जी प्लाज्मा थेरपी ट्रिटमेंट, स्पेशल ट्रिटमेंट जी आमच्या कोवीड पेशंटा खातीर दिवपाक जाय, ती आमकां खात्री आसा की विदीन 8 डेज, म्हणजे आमी म्हटलां फुडल्या सोमार मंगळार पर्यंत प्लाज्मा थेरपी ट्रिटमेंट जेंकां ऑलमोस्ट म्हणजे व्हेंटिलेटराचेर गेल्या उपरांत जी चालू करची पडटा, ती ट्रिटमेंट जी आसा ती गोंयच्या कोवीड हॉस्पिटलांत चालू जाता. प्लाज्मा बँक आमची जी एट प्रेझेंट गोवा मेडिकल कॉलेजीन ब्लड बँक आसा, थंयसरूच जेन्ना हो मशीन आमी सेपरेटली जेन्ना हाडून इन्स्टॉल केलो, तेन्ना इट इज पॉसिबल जे जवळपास 200 प्लाज्मा पॅक्स ह्यो आमी ज्यो आसा त्यो रिजर्व करून दवरूंक शकता. प्लाज्मा थेरपी ते कोण बरें जाल्यार बरोबर आसा, ते रिकवर जाल्या ताच्या उपरांत 2 विकांनी रिकवर जावन गेल्ले आसा, तांकां आमी आफोवन घेतले आनी तांचो जो आसा ब्लड हांगासर विलिंगली हांगासर घेतल्या उपरांत प्लाज्मा सेपरेट करून रेस्ट ऑल तांकां बाकीचो तांकां कांय त्रास जायना, ताची फक्त प्लाज्मा विकत घेतलो. हय, आमकां फेरोसिस मशीन हाडल्या उपरांत ताची टोटल कॅपेसिटी वीच इज 4000. ओके, आमी 2000 पर्यंत आमी प्लाज्मा पॅक आमी फ्रिजरान सेव करून दवरूंक शकता. इन फ्युचर वी कॅन यूज दॅट, आनी मागीर जरी स्पायक वाडलो आसत जाल्यार आमी ते वापरपाक शकता.